हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सगली? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. किशा आहे हॅलो कर बाबा. हॅलो. हॅलो किशा आमगे लापीटेचं बोर जापाला आला आता. हाडले सांग चोड सारखे बोर नाहलोले आता मातशें पण बरें जाला. यू फिलिंग बेटर? यस. ओय ओय तुका बरें दिसता? ओय 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 ओय. सो गाइस, vlog start kotta, and in this vlog what I will be doing is that we are going to Nadia's friend's place. Yes, Nadia's friend has invited us and she's going to share a recipe with some of us. She's got a little tale of to say about this recipe. There's a storyline about it and she has a lot of excitement. Nadia always comes and talks about her. I'm going to meet her for the first time because she's a work colleague and they built up a really good relation at work, and that's how she said, okay, I will be happy if you would like to come and make a vlog with us. So yes, there we go. Now we are going to go to her place. So guys, here we are at Melissa's place. As I told you, I'm first आता vlog Melissa के दिन कर पायला. आणि आता पहिली तेंगे तिंगे आता first time पावला नादिया के friend आहे आणि तेंगे घरा को भितर स्वतः first म्हाका हिंगा तेंगे हांव घरचो राती को नंबर दिसती म्हणून नाहलो तेगेलो. आम चोयलोलें घर पण हेंगे लायट चोयले हांव म्हणलें हेके घरा बरी लायटी घायले न्ही गाणा ते डेकोरेशन फळाच तुमकां दाखयता हांव भितर सात देरार मातशें पयलीं दाखयता तुमकां पळय. हिंग गोठ केलो पळय हिंगा क्रिसमसाक गोठ केलो. आतां हें भायरसान आख्खें दिसती पडटा हिंगसान लायटी घायले. दी एम्बियंट ऑफ द लायट इज सो ब्युटिफूल. हिंग पेंग्विन लायट एंड दिस and that's a small crib over here. It looks really beautiful. The vibe is very nice. Go to Sarge. So okay, I think there are my go baby. Wow. So guys, let's meet Melissa. तू म्हणता ना त्या चोडले तू म्हणाल. आयज उलयला बरें. Krisha, go to Krisha. Hi Melissa. Hi Ashley. How are you? कैसा तू? Good. कैसा तू? Good. Nice meeting you. Nice to meet you. नादिया तुगे जायत पण सांगतो मला. मेलिसा आपला के फ्रेंड. She's my babe, I'm her babe. ओय. We call each other babe. चल जा इधर Very nice house, huh? अरे ब्युटिफुल हाऊस. व्हेरी नाईस. बायला गोट जाता तुमगे हांव. बहुत दिसलो? ब्युटिफुल, व्हेरी नाईस. Altar is really beautiful. कोण क्लेतान गेल म्हणतो तू नो? ओय. Guys, watch this altar. So beautiful. जेजू आणि हाडल्या रेज येयलो भशेन. आणि लायटिंग बी सगळं तेणे केलें ह्यो. सगळं तेणे केला. आणि क्रिसमस ट्री पळय. स्नो व्हाईट क्रिसमस ट्री, सो ब्युटिफुली डिझायन. बरी करून डेकोरेट केलें पळय. एक वायबू दुसरें हा होरे व्हेरी नाईस. आणि हिंग सकयल दोन रेंडियर दवरले. So guys, she is Melissa. She met me where I work. I just cannot say where we work. It's confidential. But she met me at work, and then she's the one who I told you all on the vlog that she encouraged me to do the subscriber vlogs. Like I don't know. I don't want to mention certain people like who does those vlogs. But yes, then she said I'll come to my house to do the vlog and all. So yes, today is the day. She was so excited. So many days she was saying, "Oh, when the day will come, when the day will come, what should I wear?" So thank you, Melissa, for calling us to your place. And we miss Claire because he's going to go up. And definitely we can come back again, Yes, isn't it? we'll come again. तो लाईक म्हणटालो म्हणल्यार अशें करून गो लाईक कित्याक पयलें आपोवन बट तूं जाणा packing आणि right. टायम मेवना सो तेका लागोन हांवें तेका सांगलें तूं मागीर वचोन सुसेगाद कोण मागीर तेका आनी एक डिश करपाक तेज फुडें. Claire रांता? Claire रांता? रांना? रांदता म्हणल्यार लायक तेको ते भाशेन जायना तितलें. हो व्हिडिओ चोयला पण म्हणटलो आपण केन्ना रांदना म्हणटलो मागीर. So Melissa, आयज तूं कितें करपाक हा? आयज हांव पोक रिब्स करपाक हा. ओके. सो आमी चल तेगे किचन या तेगे किचन आमसून चोयला. किचन मुगे दाखोवशें. सो दाखले बरें. सो आमी आतां या तुका दाखयता कितें कोत्ताय. सो फ्रेंड्स, आता आमी मेलिसागे किचना वयताय. जो हाटल्या हा कॅमेरामॅन. म्हाजे रावन कॅमेरा तेको आसतलो. बट मेलिसा आपल्यागे युनिक स्टायल ऑफ पोक रिब्स दाखयतले आनी वी आर व्हेरी एक्सायटेड टू ईट दॅट. सो चोयात मेलिसा केश कोन कोत्तें बट वील आस्क हर लायक एक आसता न्ही कोण सांगताय केश कोन कोत्ताय रेसिपी ऑर मे बी इट्स हर रेसिपी. सो वील आस्क मेलिसा
about the pork ribs. So Melissa ready? येस. पोक रिब्स तू कोण सांगलोले लायक तुगे ग्रॅनी कोण एश कोण आसताय ओके सो नादिया तू जाण आमी कामार उलोयताय होय. ओके आनी लायक आमी सदां तुका पासून विचारता आयज कितें रांदलो गो कितें रांदलो गो तशें करून हांव लायक कामार एक बायले विचारलो लायक एक पाटी कितें म्हाका एक रिब्सा रेसिपी सांग अशें करून कॉल तुका मागीर तेणें म्हाका एक रेसिपी दिलोली बरें पयलीं दिलोली ती ते आतां येयना सद्या सो हांव ते तेन्ना सान कोत्ता टेस्टी जाता आसतली न्हू होय जाता आयज हाय म्हणटो कळटले ओके चल स्टार्ट करू सो हे 1 किलो पोक रिब्स एका हे रेड चिली पावडर टर्मरीक पावडर सॉल्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि सॉल्ट लावन हांवें मॅरिनेट करून दवरला सो कांदो होय ओके आणि सो आता हे ग्रीन मसालो कसो काडलो हा ओके सो हांव दाखयता हे मसालो हांवें आटून दवरला बट हांव दाखयता हांवें कितें कितें घालून केलो तो ओके सो ग्रीन चिलीज ब्लॅक पेपर इलायची टर्मरीक तिकी जिरा आणि कालाफुरा ओके हो घालून लिनागर घालून हांवें तो वाटला वाटला ओके. तो मागीर तुई तो आतां हांव एका घालता ओके ओके सो तुई ग्राइंड केलो जो मसाला तेन तुई कितले टेबल स्पून हें घायलोले विनेगर 3 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून ओके तिगे माय कोत्ता न्ही बेबी हे ग्रामास करता आणि अक्षी सून जावपा खातीर शिजून अक्षीकार अक्षी नातू हांव एक्चुअली म्हणजे मामी अक्षी तुमकां खबर आसतली सो अक्षिकार हें मास जाता सारके पास जाले अक्षिकारा सून म्हणल्यार सारके पास ते सारके हांव ते सदां ते सांगताले अक्षी काजा जमलो फकत मासाच मासा खावपा म्हणून पयलीं काय इट्स बीन अ सिग्नेचर लायक दॅट पीपल ऑलवेज लायक आनी नुस्तें एक न्हू रे नुस्तें I think so in my childhood I always had fresh fish in my childhood like from the sea straight away कित्याक आय थिंक पयलीं जावं मारतालो जावं आमी ते माय आमी घेवन वयताली आमी ते मागीर नुस्तें हें करप आमी ते पुजायता मगो थिंगा ते जावं मारलेली म्हणून आनी मागीर तितून आमी ते मागीर व्हरप थिंगा ते हें करपाक मागीर तितून फ्रेशनेस आमी ते दिताले आमी ते हातार केन्ना अशें हें आसना आनी जायत लोकांय थिंग एश कोन्न नांव आसताय न्हू ते ओके वील टॉक अबाउट दॅट लेटर वील स्टार्ट विथ दैट ओके सो आतां आमी स्टार्ट करूया तेल घालता हांव इल्लेशें सो आतां हांव 10 मिरये घालता ओके 4 कालाफुरा ओके ओके आनी तिकी ठीक सो आतां हांवें हातून घालता कितलो कांदो जार केलो हांवें एक व्हडलो केलोलो एक व्हडलो होय ओके ना धाकली जाल्यार 2 कर होय धाकले जाल्यार 2 ओके आतां तें मातशें जावं दियो मातसो ओके तो गोल्डन ब्राउन आसपाचो जस्ट होय मातसो गोल्डन ब्राउन तो आतां बरो गोल्डन ब्राउन जाला न्हू एक 5-10 मिनिट्स करपाचें न्हू होय आनी तेज्या फाटल्यान कितें घालपाचें तेच्या कडल्यान मास घालपाचें हातून ओके ओके आतां मातशें मिक्स करुया तर बेब तुका अक्षी कितें म्हणटाले कितें तरी आसता तेगे स्टोरी तूं म्हाका जायत अक्षी. सांगतालो तू लेता केन्ना सांगो ना लेता काय म्हण नाही लेता कितें म्हणटाय लेटा गे अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है ठीक आहे हांव सांगना का कितें म्हणटात पूण हांव तिका सांगता की आमगे नांव आहाय पळय हिंगा होय. म्हाका कितें नांव आहा म्हाका मगो 2 नांव आहाय थिंगा एक तर फातरोशीन नागे म्हणटाय फातरोशीन मुगेले ग्रँडफादरागे नांव सो म्हाका फातरोशीन म्हणटाले म्हाका पयलीं पण एक्चुअली म्हाका थिंगा राजू म्हण नांव आहा राजू आतां म्हाका भुरगे ओकोताय लायक दे नो माय नेम लायक यू नो सेइंग दॅट कॅशली बट इदर वे लायक दे न्यू मी एज लायक राजू राजू कित्याक म्हणपा लागले हांव पयलीं लागचे आहलो न्हू तेन्ना इज ओके बट मागीर म्हाका फोंडे येयलो पळय हांव थिंगा आमगे सगळें कोंकणी आनी त्या कोंकण्या मातशें उलयताले मुगे उलोवपा एक्सेंट ऑल्सो स्टार्टेड टू बी लायक इन कोंकणी तूं ते कोंकण्या मातशें उलोवपा लागले हेणें मागीर तें नांव दवरपा आमगे अक्षिका सारकें फामाद
सो मागीर ती नांव भायर पडली आनी ते म्हण म्हाका ते राजू म्हण नांव पडपा लागले आमगे दोळे पयलीं मोठे आनी एक नांव आसलो गुगूमूय म्हणटाले तुझे डोळे मोठे. गुगूम म्हणपा लागले म्हाका सो आमी अशें एश कोन नांवां हांवें तूं क्लॅटार सांगला स्टोरी लायक लायक हांव रे सो वी गॉट लायक आमगे थिंगा बोशी म्हण आहा बोशी तुका सांगना कोण साक्षी तो लायक हय, आनी- फ्लॅटाचे गॉडचाइल्ड होय अरे कसा लायक कासो आनी कितें कितें जाय वी गॉट लॉट ऑफ नेम्स यू नो सो Why? What is the thing like to keep names like that? so you act in certain thing no like anything that you will do that will resemble तांकां वळखताले. तुका माहिती तें नांव पडलें तूं कितें करप म्हणल्यार एक पातो घेवचें तुका तें नांव पडपाकूच जाय मागीर आनी अशें ना की तुका नांव तुगे नांव दोतोर बॅप्टिजम इज गिवन फॉर युअर sake for because your parents have to give you a name it but actually the name will be given by the villagers so तशें करून ते फ्रेंड्स मेलिसा इतले एक्सायटेड आसलोले की ते आमकां एक इम्पॉर्टंट वस्त सांगपा विसरले ते मसाला केलो तेन्ना सो ते आज सांगतलो तुमकां. सो हांवें मसालो केलो तेन्ना हांवें हितून जिंजर गार्लीक पेस्ट घायलोलें ओके ओके जिंजर गार्लीक पेस्ट घाल मागीर होय vinegar घालून वांटलो. होय आणलेलो ओके. ओके सो आतां हे रेड चिलीज कश्मीरी सो हांवें मातशें ब्रेक कोत्ता 6 to 7 आसतो त्यो ओके आनी एक गोड इल्लेशें घालता हांव मातशें लायक ते सो हे तुगे होय स्पेशल आनी थोडी सोलां सोलां. तिवूय थोडी 6 कशी ती सगळीं आतां हितून होय घालपाची. ओके आतां सगळें हितून घालता आनी मिक्स आनी इल्लें उदकूय घालता हांव गोड कितें अशें घालपाचें गोड लायक मातशें म्हाका लायक तीक आनी गोड कशें ग्रेवी अशी होय, बरी होय. जाता. ओके आनी मागीर सगळें मिक्स करपाचें. होय हे सगळें मिक्स करपाचें आनी इजी मुगो मेथड. होय एक मॅगी घालता सॉल्ट घायलोलें. होय सॉल्ट घायलोलें इल्लें उदक घालता इल्लें उदक कित्याक तेजें मागीर उदक सुट्टा. होय 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 तेका लागून ओके ओके आनी हें धांपून मातशें जावं दी आतां ओके सो आतां आमी थोड्यो खबरो करया. होय so these two friends together they are having a good time having sangria You also having. are they seafood for me as well okay anyways so by the time mass जाता म्हळ्यार हिंग sangria घेवन बसताय we going to have some chat and we going to make you a part of it so let's have some chat guys So cheers करूया आनी जाय जाल्यार सांगा हे खूब घायल तुवें. cheers Cheers. thank you या थँक्यू आमकां cheers for आपयलो. Clat also तो आयज काजरा आसतलो. काजरा आसतली का एन्जॉय कोत्ता आसतलो होय. so मुदो काजरा लावंक गेलो होय होय तो लायक ते लायक सगळे फ्रेंड गो पयलींचे पॉली प्रेस्टन मुगूस व्हॅलेंटिनो लायक ते सगळे लायक चड्डी बड्डी दोस्त कळे लायक सामके सोडनाय देडो हा कितें म्हणटाले न्ही तूं म्हाका. होय देडो. तेका देड धरलो मुगोस आनी तो खंय रावता ते हिंग रावता टाउन सेंटरा बरो होय थिंगा पण आमकां अक्षी दॅट इज वन थिंग नो अक्षीदार आमकां कितें म्हणटा लायक तुका हांवें पयलीं कितें म्हणटा दुकरामास करता पास पडो कितें आमगे अक्षी थिंग You know, no, I told you next year she's getting married. नेक्स्ट इयर नो Yeah. वी आर गोइंग डाउन नो Yes. Yeah, वेडिंग very. इज समथिंग दैट it takes long time of preparations and स्ट्रेस कशें Yeah. stress म्हाका मुगो म्हगे एक फ्रेंडान सांगलो म्हाका पयलीं काजल जाता दिसा इट्स युअर डे Yeah. problems will come difficulties will come I mean like lot of confusion तुका जायत राग येता दिसा होय त्याचा राग येता कित्याक टायमार येना तो येना तो येना त्यामुळे डोंट आनी थिंक ते अबाउट दिसा तुका एनीथिंग जाणवाय सांगता. आनी तेच जाणवाय सांगपा जाय जाल्यार लायक काजरा पयली पासून लायक लायक जायते अशें करून हें जाता कितें फर्स्ट न्ही सी द बेस्ट थिंग in married life I will say like between me and Nadia what we do is we never involve anyone Yeah, third. we don't third person we take advice but then it's up to us whether we have to implement it or not the best म्हणजे आता काजा तुम्ही जाता तू अनक्लियर जाता Yeah. you are matured enough both of you all if you all can take a decision to get married you are matured enough to know what is right and wrong so आता आमगे भुरगीं व्हडली जाता when my daughter आम नाद्याक उलयता when angel is going to grow up we will be looking toward when we were this we never did it but Yeah. they will be growing up in different way so आमगे चोवपा आमकां ते गॅप जनरेशन or थिंकिंग डिफरंट जाता तर आमकां ती जाणवाय सांगपा जाय जाल्यार लोक येता मागीर हेच करपा आनी तेच करपा मेन कायदे
कायदे सांगपास हांव ते वडू नका आसलोलें कायदे म्हणून बट देन इव्हेंच्युअली हे कायदे रिती रिवाज जायते भाशे असते जायते लायक ते आमकां खबर पासून आसना पयलीं कितें दोन पयलीं बॉल कितली पयलीं कितें जातालें पयलीं आमी थिंग माड बी आमचे सगळे आमचे थिंग माड केन्ना 800 केन्ना एकती घेवन आयले आमी 800 केन्ना एकती घेवन हांव आतां हांव पयशांनी पयलीं केन्ना एकती म्हण घेवन मानकुराद आंबे केन्ना एकती घेवन हांवनाय आमी ल्हान आसतना हुबे केन्ना मोठे हुबे पयलीं आमी होय माझो डॅडी वयतालो हुबे हाडपाक हुबी कितली मेवताले आतां हुबी मेवताय आतां मेवले ते बारीक येता हुबी म्हणटा ते आतां हे हुबे आतां केन्ना म्हणटा हुबे कालो म्हणनाका नुस्तें म्हणटा आनी लायक आतां तूं आगशी रावतालो सो तूंय वयतालो लायक नुस्तें हें करपाकू बरोवपाक हांव मायन एक बडी कितें हो इवन लायक क्लेट म्हाका सांगता गो लायक तो म्हाका सांगता लायक आमी लायक तो आनी तेजी बोर्ड लायक सदां सकाळीं उठटाली लायक तोच म्हणना क्लेट आनी लायक तिंगची भुरगीं लायक वाड्या वयली लायक ती सकाळीं फुडें उठटाली नुस्तीं इचपाक होय ती तो सांगतालो म्हाका लायक सकाळीं फुडें उठटाली म्हण ती मागीर नुस्तीं इकपा वयताली तेजी मागीर इचताली मागीर नुस्तीं इकपा वयताली लायक तो सांगता गो म्हाका सगळें कळ्ळें तुका व्हेरी हार्ड लायक आय नो ते आमच्या करताले पूण आमी जाणा ते लायक नो खूब हार्ड वर्किंग ते आमगे आख्खे हाडलो न्हू हारवाडे हाडलो न्हू हारवाडचे सगळे ते कोणी हे मारप असो म्हणून खूब हे करताले लायक दे वर्क हार्ड इनफ इफ टुडे दे आर दे नो they've seen they've seen the hardship of so if anything comes also now no it doesn't make any difference like take see when you are getting married no I think so that is where Clath has already seen the downside of the life but I think after सगळे इसको struggle and hurdles so he can face anything and he will not be like म्हाका खबर आहा कित्याक एक टाइम आलो एक फेज आलो मग पयलीं सारखे भुरगे आसलोले ते भुरगीं सारकी तवनास म्हणून आसलोले सारखे लायक यू नो आमच्या सारके व्हेरी स्मॉल आनी दे वर लायक क्वायट ग्रोन अप एडल्ट लायक ते सारखे तवनास आसलोले मागीर तो एक our generation was growing up and that time they आसलोले those kids were like okay मार आमकां मार बिकॉज सो आतां चोया जाल्यार चोया आतां भूक लागली म्हाका आतां हे मातशें आमी हें करूया ओपनूच दवरुया लायक हें मातशें कितलो गो तेश कोन्न लायक आतां तुवें तें घायलो चोय सो कितलो मिनिट लायक 25 मिनिट्स आतां मातशें उदक मातशें हें जावं दी ओके सो कूक करचे पयलीं 25 मिनिट्स बॉयल करपा जाय आतां हांव मातशी गॅस फास्ट दवरता ओके ओके सो हें जालें आतां होय जालें ओके फ्रेंड्स आतां केटुएन शेफूय चॅक कोत्ता जाला सो हांव दाखयता check कोन्ना म्हाका रूच येयल्या बरोबर आयना रावपाक इट लुक्स व्हेरी टेम्पटिंग the smell and the food is so yummy कोणा पयली रूच येयल्या तुमकां येयल्या आसली सो हांवें खायचोयता पयली गरम गरम खायचोय तेणे जायना तेका देखा आपने लापरवाही का नतीजा है हाउ इट इज अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल झाली सुन बजाला व्हेरी नाईस ina देखून ते सारखे पडलेले हा usually what happens in the pork people use a lot of vinegar these are completely very mild vinegar this 2 tablespoon model you know 3 tablespoon beautiful very nice must try recipe झाली है का कोरपा लागलो मागची से not even take about like तेव्हा को शिजपा टाइम लागला होय ते पण मातशें बरें शिजपा जाय लायक स्लो गॅसीचेर मागीर ते बोल शिजपा वयचे maybe शिजपा कोरपा गेले जाल्यार म्हाका दिसता it just was done in 15 minutes time 15 मिनिटांनी एक्चुअली ते करून ते कोरपा जाल्ले ते पासाल बी काढून And by the way, Melissa called us for dinner. तेक लागो आता डिनर करतली. तितले जाल्ले ते आनी उठतले न्हू त्याची बाबा आता ना हिंगा सो आमी जेवपा पडटले सो we will have that food. So guys, this is the food what has been prepared for us. The first go is the pork recipe.
चोवपाक कितली वायब्रंट आनी सो ब्युटिफूल. तोंडा हिंगा पयली रुच येयली, तुमकांय रुच येयली आसतली. आनी तेजे बराबर ताणें पुलाव केला आमकां आनी एक्सप्रेस फिश टुना सॅलड आतां केला. तेजे बरें हे डेकोरेशन टेबलाचेर दवरला, हें दवरला, सारकीच काय बरें दिसता तें. सो ब्युटिफूल. So thank you, Melissa, for this. Can't wait to have this food. Diya mo peto? दिया पेट. सो मेलिसान आतां एक बरो डिजर्ट केलो हा, तो तुमकां दाखयता. दाखय तुमकां. सो दिस इज तिरामिसू. बरो केला. मेलिसा तुवें केला? Very nice. What? We're showing how much I'm having. तू म्हणटा रे बाबा, this is, I'd say, Nadia's resolution, no, for the upcoming year. I'm going to stop eating sweets. That's what she said. So I want Buddha evident that's like I'm making it that you will be having sweets only now. Until 31st Jan are hogged. So that I want. आणि त्याच्या उपरांत कोणें जर व्हिडिओचेर चोयले ते कितें हात जाल्या मातशें Yes, please comment. कॉमेंट करून सांगले जालें. मेलिसा थँक यू. तुमकां आपयलें जेवण इतली बोजाल तेगेलें. इवन तिरामिसू वॉज व्हेरी नायस, व्हेरी नायस. सो मच थँक्यू तुका, तुम्ही तुमचो टाइम घेवन आमकां येयली म्हणून. तेगे गोर इतले बरें हा. वी मिस क्लेर. Thank you so much. Thank you so much, babe. Yeah, babe. Alright guys, so I want to say thank you for Melissa and Clet. We really missed you to Igna, but when you come, definitely we're going to make a video with you as well. Yes. And to Hore Sampa, the pork I haila, it was so nice, delicious. I'll tell you, Thank you so very, much. very, very nice. Very mild, beautiful. Guys, try that recipe, and more beautiful is like I think Gortu very nicely dolo, huh? She gives credit to Claire, but I know it's both Claire. of them. Yeah, with two together, you'll make things very good, and she has Thank a you. very nice. And all the best for your wedding. I'm Astoli. And yes. So friends, stay tuned. I hope you all guys have enjoyed watching this vlog, and for this, blessings. Thank you very much. Stay safe. God bless you all. And our final word to say, Adios. adios.